सध्याची सरकार तुमच्या दारी ही स्कीम काय कितें तें म्हाका खबर ना, पूण हो जो अभियान चल्ला तो कितें तो बरो कळपाक येना। कित्याक आमी त्या सभेंचे जर हें पळयलें तुमच्या माध्यमांच्यान जे आमकां पळोवपाक मेळटा ती एक इलेक्शन सभा कशी चलिल्ली आसा। सरकाराचें काम जाता काय ह्यो इलेक्शन तुमच्या दारी आयला म्हणून सभा चालू केल्या, ते बी सरकाराचे पैसे वापरून, सरकाराच्या जाग्यांचेर सरकारी कर्मचारी वापरून भारतीय जनता पार्टी आपली इलेक्शन सभा चालू केल्या काय हो प्रश्न पडटा। आणि पळोवपाक वायट दिसता, कित्याक खरें म्हळ्यार ह्यो ज्यो सभा चल्ल्या ही जी सरकार तुमच्या दारी अभियान जो चल्ला हो फाटल्या 10 वर्साच्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो जो अपयश आसा, लोकांची खंयचीच कामां करपाची जो अपयश आसा ताजो हो पुरावो दोळ्या समोर दिसता। 10 वर्सां लोक आतां बरें उदक आमच्या दारी येतले म्हणून वाट पळयताले। 10 वर्सां जाली लोक आपल्या घरा व्यवस्थित वीज येतले हाजी वाट पळयताले। लोक आपल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण आपल्या दारी येतले हाजी वाट पळयताले। कोविडा वेळार तेन्ना आपले सरकार आपल्या दारी येतले काय म्हणून वाट पळयताले। 108 ॲम्ब्युलन्स आपल्या दारी येतली काय म्हणून वाट पळयताले। बरे रस्ते आपल्या दारी येतले काय म्हणून वाट पळयताले। हे फाटल्या 10 वर्सांत कांयच लोकांपर्यंत पावले ना, म्हणून आज इलेक्शनाच्या 3 म्हयन्या पयलीं बाब प्रमोद सावंत आनी ताची भारतीय जनता पार्टी धडपडटा, पूण तुमी हे तुमचे 10 वर्साचे पाप 3 म्हयन्यांनी साफ करपाक शकचे ना। आणि खरें म्हळ्यार सरकार तुमच्या दारी ही तांच्या तकलेन आयले सुद्धा कशे हे मुद्दम पळोवंक जाय। खरें म्हळ्यार ही आयडिया तांणी दिल्लीची आम आदमी पार्टीचो सरकार जो आसा तांची जी डोर स्टेप डिलिव्हरी ऑफ सर्व्हिस हाजी आज चर्चा दिल्लीनूच न्ही देशभर चलता। गोंयांत सुद्धा लोक विचारतात, अरे थंय गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी वचचें पडना, सरकार घरा येवन तुमची कामां करता म्हणून हाजो एक ढोंग, हाजी एक विटंबना कशी करून प्रमोद सावंतान आम आदमी पार्टीच्या सरकारची एक नकल करपाची परत एकदा प्रयत्न केल्लो आसा। दिल्लीच्या डोर स्टेप डिलिव्हरी स्किमान खंयच्याच सभेन वचचें पडना, खंयच्याच राजकारणाची भाशणां आयकुची पडना, पयल्या दिसा वचून रेजिस्ट्रेशन करचें पडना। आणि ही स्कीम कितें इलेक्शनाच्या 3 म्हयन्या पयलीं सुरू जायना, ही आतां फाटली 3 वर्सां जाली दिल्लीची डोर स्टेप डिलिव्हरी स्कीम चालू आसा। ह्या सरकाराच्या म्हणजे नागरिकाच्या खर्चार तुम्ही ज्यो इलेक्शन सभा चालू केल्ल्यो आसा त्यो मुद्दम बंद करच्यो। सरकार तुमच्या दारी खंयच पावले ना, फक्त राजकारणी भाशण पावले, कोणाक कसली कसली नांवां सांगली, कोण नालायक म्हणो, कोण स्वार्थी म्हणो। खरें म्हळ्यार सगळ्यांक नालायक आणि सगळ्यांक स्वार्थी ही भारतीय जनता पार्टीचे लीडर 2017च्या इलेक्शनान तुमकां गोंयकारांनी 13 सिटाचेर पावयल्ले। तुम्ही सरकार 26 सिटां घेवन सरकार घडयल्लो 2012 तुमकां 13 सिटाचेर पावयल्ले, तरी तुमच्या स्वार्था खातीर तुम्ही दुसऱ्या पार्टीचे आमदार विकत घेवन एक इलेजिटिमेट गव्हर्नमेंट स्थापन केलो। हे तुमचे स्वार्थ आशिल्ले आणि फाटल्या 5 वर्सांत तुमच्या नालायकी खातीर कांयच तुम्ही काम करपाक पावले ना, म्हणून आज तुमकां अक्कल वापरल्या शिवाय आम आदमी पार्टीच्या सरकाराची नकल करची गरज पडली आसा।